Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. Violation of statutory duties by सरपंच and deputy सरपंच. आता प्रेझेंटली जी लास्ट जी सरपंच असलेली ती मिस दिव्या नायक असली यांच्यानी रेजिग्नेशन देऊन जे ऍक्टिंग आता डेप्युटी सरपंच असली त्याच्यानंतरची असली आयशा बी. सो ती आयशा बी कितें आसा ती आता सरपंच जाता, पोस्ट हेल्ड करता. सो फाटले कितलेशेच दीस जे आमचे स्टॉप नोटीस स्टॉप वर्क ऑर्डर असले तेजे सायन करपाक ही अवेलेबल ना. इवन पंचायत सेक्रेटरीन एबसेंट रावला म्हटल्यार तेणी लीव घालून रावला आसा. सो कशें तरी ते पोस्टपोन करता, फुडें फुडें धुकलता आसता. आमकां डेली कितें ना कितें रिजन्स मेळटा. 19 एप्रिलाक आमची ग्रामसभा जाल्लेली, 27 एप्रिलाक तेंच्यांनी 28 एप्रिलाक तेंच्यांनी ती स्टॉप नोटीस काडलेली आसा. ती प्रॉपर ड्राफ्ट केल्लेली नासलेली. ते पासून ह्या हितून मेन्शन केल्लेलें आसा की तेंच्यांनी प्रॉपर ड्राफ्ट करूंक ना. फ्रॉडुलंट पंचायत रिझोल्युशन अँड एनओसी फॉर एक्सेस ऑफ रोड टू द सब्जेक्ट प्रोजेक्ट. डायरेक्टराक सांगला की हेतून लक्ष घालपाचें, बिकॉज केस जेन्ना चल्लेली आसा तेन्ना एक्स सरपंच कित्याक कन्सर्न पार्टी बरोबर जे ओपोजीट पार्टी आसा जेंचेर केस चालू आसा अजून, सो त्या बरोबर ते कित्याक मेळोन कितें कसली खिचडी तयार करता. सो हेच्या बरोबर इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर जावंक जाय. इल्लिगल परमिशन ग्रांटेड विदाउट ड्यू प्रोसेस. सो हितून आमी मेन पॉयंट हायलायट केल्लो आसा की 50 हेक्टराच्या जास्त लँडाचेर हे कन्स्ट्रक्शन आसा आणि एज पर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट तितून इसी क्लियरन्स, एनवायरमेंट क्लियरन्स ही घेवंक जाय. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट हे जावंक जाय. ऑल द ऑफिशियल्स, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि पंचायत सेक्रेटरी यांचेर तेंच्यांनी एक्शन्स घेवपाची इमिजिएटली तेजी एक्शन स्टार्ट करूंक जाय. सद्याक हांगा कारापूरचो विशय आसा. सो कारापूरच्या विशयाक लागून आमी हांगा येयल्ले आसा. त्या दिसा हांव कारापुरा वचून तांकां सपोर्ट दाखयलो. आयज तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना सांगलें की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येवचो म्हणून हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येयलो मुद्दम तांकां सपोर्ट करपाक लागून. आनी अशेंच फुडें बसून जे गांवचे लोक म्हाका उलो मारतले त्या गांवांत आमी वयतले. कारण कितें आसा की गोंय आमकां साल्वार करपाक जाय. हांगा खूब जाण कितें कितें उलयतले पण ते आमकां लागना. आमी बरे भशेन आमचें गोंय राखपाक लागून आमी काम करता.